कृती समिती मेंबर आम्ही तुवें एक नवे हॉस्पिटल बांदलां ते चालू जावचे जे खातीर आमी फॉलोअप करता 100 कोटी वयर एक्सपेन्स करून ते हॉस्पिटल उबें आसा तेजे अजून फंक्शनींग येवंक ना. आता 2021 एक गव्हर्मेंटान सँक्शन दिल्ली 13 कोटी 49 लाखाची इक्विपमेंट्सा खातीर म्हणजे अजून तांच्यांनी टेंडरींग करूंक ना. म्हणटूच आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक ताका मेमोरंडम दिला आणि पेडणेचे सगळ्या पेडणेच्या पंचायतींनी एम्बुलन्सीस ती तांकां सबमीट केली. आमचें हॉस्पिटल बेगीन सुरू जावचें आनी वीथ फॅसिलिटीज आणि ते हॉस्पिटल बांदलां जीएमसीन चलोवपा खातीर. जीएमसीन ते तुमी हँडओवर करचे आणि तांच्यांनी ते सुरू करचे ही मागणी आमी आयज ह्या मेमोरंडमांतल्यान डायरेक्टरा मार्फत पावयल्या. डायरेक्टर केन्ना सांगला केन्ना चालू करता डायरेक्टर सांगून हांव नमस्कार सगळ्यांक. हांव देवेंद्र प्रभुदेसाय तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचो एक सदस्य. तुवें हॉस्पिटल कृती समिती स्थापन जाल्ल्याक आज 1 वर्ष जाला. एक वर्ष हो हॉस्पिटलाचो प्रश्न धसास लावपाक ही कृती समिती वावुरता. वेगवेगळे उपक्रम आमी राबयल्यात, वेगवेगळी आंदोलनां आमी छेडली थंय. असंख्य लोक थंय येवन डिमांड करतात. आता 2013 हे हॉस्पिटलाची बुनियाद स्टार्ट जाली जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर वॉज अ हेल्थ मिनिस्टर. ताणी ते हॉस्पिटल जीएमसी लिंक हॉस्पिटल पेडण्या भितर जावचें म्हणून ताणी जो प्रयत्न केल्लो 2014 ताची सगळी बुनियाद घालून सगळे हॉस्पिटल तयार जाले आणि आज हे हॉस्पिटल सुसज्ज अशी बिल्डिंग उभी जाल्ल्याक 8 वर्षां उपेक्षित आसा. कारण ती वाट पळयता केन्ना हॉस्पिटल सुरू जातले. बिल्डिंग सुंदर सुरू जाल्ली आसा. 5 फावटी ताचे पेंटिंग जाला. एवरी टाइम पेंटिंग करतात आणि दाखयता आतां सुरू करता. आमी ह्या कृतीचो भाग म्हणून सगळ्या 20 पंचायती पेडणे तालुक्यातले 20 पंचायती कडेन अप्रोच जाले. 20 पंचायतींनी रेझोल्युशन घेतले की ताबडतोब बेगीतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल सुरू जावचे आणि ते आमी निवेदन आज डायरेक्टर ऑफ हेल्था कडेन सबमीट केला. डायरेक्टर ऑफ हेल्था कडेन आमी डिस्कशन केलें की हॉस्पिटल बेगीतल्या बेगीन सुरू करपा खातीर तुम्ही प्रयत्न करा. शी सेड दॅट इज नॉट इन आवर हँड्स. ते हायर लेवलचे तुम्ही हे करचे. आता हायर लेवलाक मागे 6 महिन्या मागे आम्ही हेल्थ मिनिस्टराची मीटिंग घेतली. वी मेट द चीफ मिनिस्टर. वी ऑल्सो मेट द लोकल MLAs आणि सगळे डेलिगेशन आम्ही त्यांच्याकडे जी माहिती असेल ती आम्ही त्यांच्याकडे दिली. पण अजूनही त्या प्रमाणात जाय त्या प्रमाणात ताचे काम सुरू जायना हे लक्षण आयला. 8 वर्ष सोंपली तरी सुद्धा अजून थंय बेसिक ज्यो गरजो आसात ताची टेंडरिंगूच जावंक ना. आता लास्ट टेंडर 8 कोटीचे आसा ते फ्लोटूच करूंक ना. म्हणजे हातूंतल्यान अनस्था दिसता गव्हर्नमेंटाची की ते ही हेल्थ सर्व्हिस रुरल एरिया भितर जी करूंक जाय आशिल्ली ती करपाक तांची इंटरेस्ट ना कसो दिसता जवळ जवळ. कारण आमकां गेले फावटी जेन्ना आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयले ताणें सांगलें की वी विल गिव इट टू PPP प्रायव्हेट कोणा कडेन दिवचें म्हणून. आनी जी इंटेन्शनान जी बिल्डिंग सुरू केली तुम्ही हॉस्पिटल करपा खातीर ते PPP दिवपाक न्ही. इट वॉज सपोज टू बी लिंक विथ GMC 100 बेडेड लिंक हॉस्पिटल GMC कडेन जावचे म्हणून हो प्रोजेक्ट आशिल्लो. अँड एज वी नो ऑल नो गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. एक आमदार गेलो, एक मंत्री गेलो, चीफ मिनिस्टर गेलो, ताचे फाटल्या आयले आमदारान ताचे लक्षच दिले ना. आज परत ह्या आमदाराकडे आम्ही निवेदनां दिली पण तशी तयारी चलना. हे हॉस्पिटल जावपाची हे जायना आणि 1 वर्ष तरी जावचे ना कशें दिसता. सध्या लास्ट एका डेलिगेशन आमकां सांगलें नोव्हेंबरान हॉस्पिटल सुरू जातले म्हणून. एव्हरी इयर CM प्रॉमिसेस नोव्हेंबरान हॉस्पिटल. नोव्हेंबर डिसेंबर 4 डिसेंबर जाले. आता 25 डिसेंबर लागीं पावला तेकला तोपर्यंत तरी हॉस्पिटल जावचे म्हणून आमचो एक प्रयत्न आसा की सरकारान एक विनंती की बेगीतल्या बेगीन हेल्थ सर्व्हिस एक पेडण्याचे रुरल एरिया भितर जावच्यो म्हणून तुम्ही प्रयत्न करचो. जे एक्चुअली इंटेन्शन आशिल्लें हे हॉस्पिटल सुरू करपा फाटीं जेन्ना GMCच्यो सीट्स वाडल्यो तेन्ना रुरल हेल्थ सर्व्हिस प्रोवायड करपा खातीर 100 बेडेड हॉस्पिटल सुरू जावचे असो एक प्रस्ताव आशिल्लो आणि त्या प्रस्तावाच्या निमतान पार्सेकर सरांनी हे हॉस्पिटल पेडण्यां व्हेल्लें तुयें. आणि ह्या तुयेचे आता गेली 8 वर्षां बिल्डिंग रेडी आसा. आमचे एकूच डिमांड आसा की बेगीतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल सुरू जावचे. कारण 100 कोटी हे वेस्ट वतात, यूज जायना ताचे. सो मेनी इयर्स 8 इयर्स इज अ बिग क्रायम. गव्हर्नमेंटाचे जे पैसे पब्लीक मनी वेस्टेड अशें दिसता. 8 वर्सां एक बिल्डिंग ते उबी आसा, पेंटिंग जाता परत आणि ताचे बाकीचे सगळे जवळ रान जाल्ले हालींच मातशें परत क्लीन केला. अशा परिस्थितीत ते दवरला म्हणजे गव्हर्नमेंटाचो इंटरेस्ट ताचे दिसना आमकां. सो वी आर हियर कृती समिती तर्फे मार्फत
आम्ही विनंती करता एकमेव विनंती बेगींतल्या बेगीन हॉस्पिटल फुल फ्लेज हॉस्पिटल. दुसरो त्यांचो हे आशिल्लो की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ताची कुशीकूच आसा, थंय डॉक्टर्स ना काय ना, तो आम्ही हांगा शिफ्ट करया म्हणटा. ताकाय आमचो विरोध आसा. आता सुद्धा डायरेक्टर रिक्वेस्टेड अस की आम्ही ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगा शिफ्ट करूया, विच वी ऑपोज. नो वे. थंय जर जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जर शिफ्ट जाले जाल्यार मागीर हॉस्पिटल हे सुरू जावचें ना. ह्या उद्देशान आज आमची डेलिगेशन हेल्थाक मेळून आयिल्ले आणि आमची कृती समिती हो प्रश्न धसार लावचो प्रयत्न करता. थँक्यू. आमदार कसो आसा? आमदार सरकारा बरोबर आसा. सरकार जे कितें थारायता तो आमदार उलयता. आमदार एकूयदां ताचेर हे करिना. करूया म्हणजे तो आमकां घेवन वता सीएमा कडेन. सीएम गिव्स एश्युरन्स डिसेंबर. सो आमदार ह्या दोन्ही आमदारांचेर आमचो आता जवळजवळ विश्वास गेल्ल्या भशेन जाला. कारण हो आमदार निवडून येवन आता जवळजवळ 4 वर्सां जावंक आयली, तरी ताचे जाय त्या प्रमाणात काम जावंक ना ह्या 4 वर्सांत. सो हिज इंटरेस्ट वी कॅन सी इज नॉट इंटरेस्टेड सो मच. एश्युरन्सीस दिता. And CM has also been giving assurances. Sad to say this, गेली 4 वर्सां सेम एश्युरन्स दिवन आमकां फटयले गेले. इट इज नॉट पॉलिटिक्स. आधी लास्ट असे लोक उलयतात की जो माजी आमदार आशिल्लो दयानंद सोपटे थंय निवडून आयिल्लो ताणे हे फुडें व्हरूंक ना, कारण क्रेडीट खंय तरी पार्सेकाराक वतलें. ही डिफिटेड पार्सेकर इन द पास्ट इलेक्शन 2017 इलेक्शन. सो खंय तरी पार्सेकाराक क्रेडीट मेळटलें ताची म्हण तो वचना अशें लोकांचें हें. आमी त्या तत्वाचें न्ही, पण इट इज दॅट इट इज बीन निग्लेक्टेड. इतले इज अ फॅक्ट. Now 1 year passed, we are having different course of actions. We had agitations, we have public meetings, we have delegations meeting the CM, we have delegations meeting the health minister, MLAs, we have the discussion with all the panchayats. Panchayats have given resolutions and different course of actions we have gone through. We agree, okay, it will take time. We are ready to wait for some time. Jar December and जायना, then we will be planning a big agitations against the government and for the hospital. That is our here. Coming December, if it doesn't happen, which looks like it will not happen, कारण जी basic असा like oxygen हे सप्लाय जावपाची लाईन ओडप किंवा बाकीचे ज्यो ऑपरेशन थिएटर्स आणि ह्यो भाजी मेजर गरजो आसा जे हॉस्पिटलाच्यो 5 ऑपरेशन थिएटर्स आसात. नन ऑफ देम आर फंक्शनिंग आणि अजून ताची तयारी तशी जावंक ना. एक्वायरिंग मशिनरी अँड ऑल दोज थिंग्स आर नॉट हॅपन. सो ह्यो गजाली जोपर्यंत जायना तर हॉस्पिटल सुरू जावंक शकना न्ही. सो त्यो जर जायना आणि डिसेंबरा पर्यंत अजून टेंडर्स टू बी फ्लोटेड. इमॅजिन टेंडर फ्लोट जातकच मागीर कितलो टायम वता आनी तांकां. सो हे पळयत जाल्यार आमकां चित्र दिसता की डिसेंबर पर्यंत जावचें ना. आणि ना जालें जाल्यार आमी आमची फुडली कृती थारायतली. फुडली कृती आसतलीच. बट स्टील वी वॉन्ट गव्हर्मेंट. इफ यू वॉन्ट 4 months, 3 months, यू एश्युअर अस 4 महिन्यां भितर जातले. वी आर रेडी टू वेट. कित्याक येदे व्हडली हॉस्पिटल ही खरोखर आरोग्याची बऱ्यापैकी सेवा मेळटली. आमकां पीपल फ्रॉम रूरल एरिया ऑल द वे टू पेन्जी मेळप आनी कितले त्रास जाता, फूल फॅमिलीक त्रास जातात. सो ते कश्ट वाचचे, आमच्या लोकांक ही बरी हेल्थ सर्विसीस मेळची. आनी तूं युअर इन्फॉर्मेशन पेडणे इज ग्रोईंग फास्ट. थंय एअरपोर्ट आयला, थंय टुरिझम बेल्ट आसा तो सगळो. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बरी सेवा मेळप ही नेसेसिटी आसा. सो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी मागता की बेगींतल्या बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालचें. सरकारान पीपीपी करपाक आमकां सांगिल्लें. पीपीपी करप हे सारकें लोकांक त्रासान उडोवप. आय नो आणि तुमकां खबर आसतली पीपीपी दिवप म्हणजे तो पयशे दिवन हे हॉस्पिटल जवळ आपले चलोवपाक येतलो. हिज मोटीव विल बी टू मेक प्रॉफिट्स. अँड प्रॉफिट्स कशे आसतले की टॅक्सिंग द पेशंट्स. जे मोठी मोठी बिलां आसतली ते आमचे लोकल रुरल एरियांतले लोक हे फारीक करून पावचे ना. कळ्ळें. तशे प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आसात, गॅलेक्सी आसा, विजन आसा लागीं, थंय वचूं शकतात. पण ह्या सामान्य लोकांक जी प्रायव्हेट हॉस्पिटलाची फी परवडना तांकां ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटल. आणि गव्हर्मेंट हॉस्पिटल लिंक टू जीएमसी म्हणजे भरपूर डॉक्टर्स, ऑल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, ऑपरेशन थिएटर्स सगळी अवेलेबल आसतली. म्हणून ह्या हाचे खातीर आमी लटपट. पीपीपी म्हणजे मोठी बिलां ती आमकां फारीक करून घेवची ना. आणि गव्हर्मेंटाचे जे कार्ड आसा ते ऑलमोस्ट युजलेस. दॅट इज नॉट बीन एंटरटेन बाय प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स मोस्टली. So this is our demand. Health Minister, we have already had a discussion. सीएम कडे जाल्ले, ताणें तेच सांगले आमी डिसेंबर नोव्हेंबर पर्यंत सुरू करता. आय एम नॉट टू बी ब्लेम अशा हातूंतल्यान ती उलयल्या. आय हॅव नो पावर्स. यू हॅव टू ना. आमी आतां फर्स्ट स्टेप आमची फर्स्ट डेलिगेशन मिटींग द सीएम, MLA, हेल्थ मिनिस्टर सगळे जाल्ले आसा. दे हॅड गिवन अस द एश्युरन्स ऑफ नोव्हेंबर. अजून नोव्हेंबर तेकूंक ना.
आम्ही गडबड कितें करता तूं म्हणटलो आतां तशें जाल्यार तूं राव मरे नोव्हेंबर पर्यंत ना जावचें बेगीन जावचें कारण फ्लोट्स ऑफ टेंडरिंग आनी हे प्रोसेस उजून जायना म्हणून वी want to make them aware that this is not happen. Please start it. ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही आज सांजेकडे डेलिगेशन वी ऑल्सो नो दॅट शी विल नॉट बी अ पर्सन हू हॅज गॉट पॉवर्स टू असाइंड हे टेंडरिंग विंडरिंग सगळे प्रोसेस इट इज इन द हँड्स ऑफ द मिनिस्टर्स आणि हे ते सगळे बरोबर पण हिका आम्ही केले की फाल्यां वेन शी विल बी कन्सल्टेड शी शूड बी अवेअर की आपले कडेन ते आयले आपली डिमांड्साचेर हे केले शी शूड ऑल्सो स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक 8 वर्सां ते रखडला बिल्डिंग रेडी जावन 8 वर्सां रखडला काम एक फोटो काढला एकूच मिनिट हांव वेंकटेश वांगडी आतां आमच्या भावान पत्रकार विचारलें की पॉलिटिक्स कितें आसा आमदाराचें कितें सपोर्ट आसा आमी गव्हर्मेंटाकूय सपोर्ट करता गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट ह्या हॉस्पिटलाक आसा पूण कितें जालें आज आमकां जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें की ऑगस्ट हावसान जायते बरे गजाली उलयले गेले की टेंडर फ्लोटींग करपाचें आशिल्लें तें जालें काय ना आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमकां जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें आनी सरकाराकूय जाणून दिवपाक जाय आशिल्लें की तुवें हॉस्पिटल कृती समिती न्हिदिल्ली ना आसा ती बारीक साण गजालीचेर लक्ष दवरून आसा सरकाराची मुवमेंट कितें कितें जाता तें पळयत आसा हेच जाणून घेवच्या खातीर म्हाका आयिल्लें आतां जर ती आमची डॉक्टर रुपा नाईक म्हणटा हेल्थ डायरेक्टर की आपल्या हातान कांय ना म्हणून ती म्हणटा की हेल्थ सेंटर आमी शिफ्ट करया म्हाका एक सांगात हेल्थ सेंटरान जे आतां सद्या एक्जिस्टन आहा ती 4 दोतोर ना आसा ती जे जागे वॅकंट आसा ते कोण भरतलो ती जर अशी रडारड ती चालू आसा जाल्यार एक फावट तेच जर हॉस्पिटल हांगा जर अर्दे मेले जर शिफ्ट केले मागीर ते सारकें जावचें ना आमकां कितें आसा की जे बरे फॅसिलिटी आसा आनी तुका सांगता की GMC लिंक आमी म्हणटा पूण ते खरें नांव आहा तेजें रुरल ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर रुरल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर हे तेजें तें म्हणटकूच बरे फॅसिलिटीचे आसा जस्ट लायक अ मिनी GMC बरे बरे फॅसिलिटी आसा आनी ते पेडणेकारांक मेळपाक जाय हो पेडणेकारांचो हक्क आसा इतलें आनी सरकार करतलो ही म्हाका खात्री आसा पूण आमकां कितें आहा की फटिंगिरी करप ना जस्ट मग ती डायरेक्टरच्या तोंडांतल्यान सांगप की आमी हेल्थ सेंटर शिफ्ट करता जावूं जायना आमी ताका पूर्ण विरोध आमकां कितें आहा की रुरल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटरान जे फॅसिलिटी आसा तेच मेळपाक जाय ती पेडणेकारांक मेळपाक जाय आनी सुसज्ज हॉस्पिटल मेळपाक जाय. We also brought it to her notice that community health center, which is in a very pathetic condition, सामके चलना थंय डॉक्टरांची हे आसा वेकन्सीज काढल्या थंय डॉक्टर्स ना मशिनरी प्रॉपरली ना थोडी मशिनरी उपयोगानच येना थंय आसा म्हूण पडून पाड पडल्या तांचो जनरेटर खंय समवेर शिफ्ट जाला अशा कंडिशनान आनी थंय सॅटेलायट सर्व्हिस म्हणजे हेल्थ सर्व्हिस म्हणून एक दीस बेरेस्तार दीस थंय डॉक्टर्स येताले GMCचे डॉक्टर्स थंय येताले आनी सर्व्हिस लोकांक मेळटाली लोक आतुरतेन वाट पळयताले बेरेस्ताराक ती बंद केल्या आनी दॅट इज बीन शिफ्टेड टू सत्तरी विच इज व्हेरी बॅड हो मोठो अन्याय आसा पेडणेकारांचेर एक दीस ही सॅटेलायट सर्व्हिस आशिल्ली डॉक्टर येताले ती बंद करून हेल्थ मिनिस्टरान काय कोणें तो नकळो आमी बट इट इज बीन शिफ्टेड टू सत्तरी सो अशा कंडिशनान कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थंय शिफ्ट करप इज ऑफ नो यूज एट ऑल. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.